वगा आता फिनालेचेर येवया आमी आनी फिनाले म्हळ्यार आरजी टू एमजी सो एमजीचे जे कितें चल्लां और जे कितें जालां ते पळयतकीर ताका कितें म्हणप एमजी हय कितें म्हणप ताका ते अपेक्षीत आशिल्ले हें अपेक्षीत न्ही म्हणजे तांकां जर 4-5 जागे जर चड मेळिल्ले जाल्यार ना कदाचित ते 5 वेगळे जवळजवळ 5 येवपाचेच तांचे अंदाजे 70 मतांनी प्रियोड आणि बिचोली पण हें म्हणप की आनी भारतीय जनता पक्ष नाका मागीर म्हणप की प्रमोद सावंत नाका नाही पण ताणी आमकां सरकार नाका म्हणून ना न्ही सरकार नाका वी विल हॅव टू बी दॅट स्पेसिफिक आणि तो एकूय स्टेटमेंट त्यांनी ऑन रेकॉर्ड केला आणि ती गोष्ट खरी आसा की निवडणूक निकाल एक तर ज्या दिसा वोटिंग जाला पळय त्याच दिसा सत्तेची नवी समीकरणां मांडपाक सुरू जाल्ली आणि बीजेपी हय पयलीं जाल्ली आसतली पूण वोटिंग जाल्या नंतर सामके क्लियर आशिल्ले आणि हांगरचे सगळ्याच प्रादेशीक पक्षांचे लिडर हे दिल्लीच्या बीजेपीच्या लिडरांच्या कॉन्टॅक्टान आशिल्ले सगळेच आशिल्ले आता फक्त कितें आसा की काही जाणांनी ताकाक वचोन गाडगो लिपोवपाचो प्रयत्न करता ढवळीकर किंवा एमजीपी डायरेक्ट ताकाकूय वता आणि तो गाडगोय दाखयता त्यामुळे ताजेर चर्चा करपाक मेळटा तो म्हणटात की एमजीपीचे लिडर सांगता की नड्डान तांकां फोन केलो आणि ही खरी गोष्ट कारण बीजेपीचो विचार लोकसभा निवडणूक हो आसा बीजेपी एमजीच्या प्रेमांतल्यान तांकां सत्तेन व्हरना तांचो विचार केवळ लोकसभा सीट जिखप असो ना तर काँग्रेसपेक्षा अनेक पटीन चड मतां मेळप बीजेपीक कारण 6.5 लाख मतां ही एंटी बीजेपी पडल्या गोंयांत नोटा दर आप दर तृणमूल दर सगळे दर 6.5 लाख मतां म्हणजे खूब आसा सो लोकसभे वेळार ती मतां परती बीजेपीक मेळपा जाय म्हणून तांच्यांनी एमजी आसूं अपक्ष आसूं हांकां आपल्या बाजू दवरल्या सो म्हाका अशें दिसता की बीजेपीची स्ट्रॅटेजी सारकी आसा आतां एमजीपी म्हाका दिसता पॉलिटिकली जर विचार केलो तर ते जर विरोधान रावले पार्टी सोंपली हे आता ते जर सत्तेन गेले एक 3-4 मतदारसंघांत टिकून तरी उरतले टिकून उरतले फायनल किशोर एमजी ना एमजी जशें सदुरून सांगलें तशें हांवें हेच्या पयलीं सांगलां की एमजी किंवा सुदीन ढवळीकराक तुमी तेचेर कितलीय टिका केला निंदिलं हे जन ही कविता त्यांनी सारकी पाठ केलेली आहा ताका कांयच फरक पडना आणि ते स्टेटमेंट एक गोष्ट म्हत्वाची आमकां ह्या निवडणुकीन एक लक्षात दवरूंक जाय प्रमोद की सगळ्या पक्षाच्या लोकांनी इन्क्लुडींग बीजेपी सगळ्यांची एक स्ट्रॅटर्जी आसली अँड मोस्ट ऑफ द टॉप लिडर्स ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन्क्लुडींग बीजेपी हॅव वर्क टू डिफीट डॉक्टर प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत जेन्ना जिखून येयलो पळय तेन्ना सगळ्यांचेच प्लॅन फिसकटले म्हणजे राजकारणाची हेच गेली आणि सगळ्यांक खात्री असली की प्रमोद सावंत हो पडटा म्हणून तितून बीजेपीचे काय छुपे लिडर असले जे दोतर प्रमोद सावंताक छुपे ते आता उघड झाले तर आम्ही छुपे म्हणूया मातशे सावध कारण आता सत्तेन येयला छुपे आणि इवन सगळे म्हणजे काँग्रेसीन इवन सुदीन ढवळीकरान सुद्धा आपल्या पद्धतीन थंय साखळे वचून प्रयत्न केले की तो प्रमोद सावंत पडोंक जाय म्हणून पूण प्रमोद सावंत येयलो तो सिटींग चीफ मिनिस्टर ही इज द फेस ऑफ द बीजेपी सो जेन्ना प्रमोद सावंत 20 जागो घेतले हय आणि 20 जागो घेतलो सगळ्यांचे प्लॅन फेल गेले तरी पूण मागीर सुद्धा प्रयत्न जालो की शपथविधीक म्हणजे हाका तेचे नाव डिक्लेअर करपाक लागले एक्झॅक्टली तो प्रयत्न सुरू आसलो बट वन थिंग आय थिंक ऑन दिस नोट वी कॅन कंक्लूड दिस प्रोग्राम एकूच एंड करता म्हणजे सद्गुरून सांगला तशें की जर मगो जगोवपाक जाय जाल्यार लाज शरम हे सगळें सोडून कशाय पद्दतीन सत्तेन रावपाक जाय सर्वायवल सर्वायवल हो त्यांच्या खातीर सगळ्यात व्हडलो विषय 5 वर्सां जर तो पक्ष विरोधान रावलो जाल्यार त्या पक्षाचे अस्तित्व धोक्यान येऊ शकता सुदीन ढवळीकराचे अस्तित्व धोक्यान येवचे ना पक्षाचे पक्ष सुद्धा विस्तार तांकां करपाक व्हडलीशी येना न्ही एक ठरावीक पुरतच हांव इतल्याचेच थांबता ह्या मुद्द्याचेर विच इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग मुद्दो जो किशोरान काडलो की सगळ्यांनी प्रयत्न केलो की डॉक्टर प्रमोद सावंत हरचे आणि ज्या खिणाक ते 666 मतांनी जिखले त्या क्षणाक त्या दिसाक रिजल्टाच्या त्या वेळार त्या खिणाक ही सगळी समीकरणां बदलली आणि प्रत्येकाचे प्लॅन्स भुईसपाट जाले आणि एका नव्या नदरेंतल्यान तांकां जे जे हिणसायताले त्या सगळ्यांक गोंयचे राजकारण आणि स्वताचे पोझिशन ह्यो दोनूय गजाली परत पळोवच्यो पडल्यो सो डेफिनेटली अनडाउटेडली द मॅन ऑफ द मॅच इज डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हाका दिसता हाजे विशीं कोणाचें दुमत आसचें ना उलोवपा सारकी खूब आसा
पण आनीकय राऊंड टेबल्स आमी करतले कारण इतलो पब्लीक डिमांड आसा